दिल्लीत प्रशिक्षण घेवपाक गेल्ल्या पुलीस हवालदारांक मेळपी जेवण खाणाची मुळावी सुविधा सारकी ना। नितळसाण बाळगिनासतना ह्या हवालदारांक जेवण दितात, जाका लागून ह्या हवालदारांची भलायकी इबाडपाक लागल्या अशें म्हणीत समाज वावुरपी शंकर बोळजीन खंत उक्तायली। ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करून जेवणा खाणांकडेन नितळसाण राखपाचेर भर दिवचो, तशेंच जमता जाल्यार आठवड्याक 2 फावट तरी तांकां गोंयचें जेवण दिवचें अशी मागणी ह्या समाज वावुरप्यांनी केली। त्याच्यामध्ये आमकां टायम मेळ्ळो तो आमी आमचे गोंयचे जे भुरगे हांगा पुलीस ट्रेनिंगाक येयले तेंची आमी चौकशी केली आनी चौकशी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांकां प्रॉपर फूड बीन सारकें मेळना म्हणून। पुलीस ट्रेनिंग ही कशी आसता, पुलीस ट्रेनिंग इज अ टफ जॉब सारको। कोणें कंप्लेंट करपाक जायना, तुमकां जर कंप्लेंट करपाची जाल्यार तुमी पुलीस जॉयन जावपाक जायना। पूण आतां जाल्लेलें आहा कितें, थोडे भुरगे गोंयांत आसा ट्रेनिंगेक वाळपय आनी थोडे भुरगे हांगा धाडल्यात न्हू, सो हांगा तांकां प्रॉपर हायजीन ना म्हणून तांकां उलटे बिलटे बीन येवपाक लागले। आनी खरेंच मनीस जर सायडीक जर नाका जाल्ले गू माती गोबर आहा जाल्यार जेवंक शकना, ती परिस्थिती हांगासर आसा। आमी वचपाक भितून ट्राय केली पूण आमकां मेळोंक ना। हांव सरकारा कडेन एकूच मागता, तांकां बरेंतले बरे पद्दतीचें मातशें जेवण दिवपाचें। ट्रेनिंगा बद्दल आमी कांय उलोवंक शकना कित्याक आमकां रायट ना उलोवपाक, पूण तांकां जेवण बरें दिवपाचें ही आमची एक कळकळीची विनंती आमच्या सीएमा कडेन। जशें शंकर बाबान सांगलां की आमी आज मुद्दम हो दीस काडलो कारण एक दीस आमी परमिशन घेवपाक खूब प्रयत्न केलो, आमकां परमिशन मेळ्ळें ना। म्हणटकीर शेवटाक आमी ठरयलें त्या ट्रेनिंग सेंटराच्या जाग्यार वयचें आनी भुरग्यांक मेळपाचो प्रयत्न केलो, कारण तेंच्या कायद्या प्रमाणे मेळपाक दिलें ना। हांव मागता सरकारा कडेन की त्या भुरग्यांची काळजी घेवची, ते गोंयकार भुरगे, तांकां बरें जेवण दिवचें। शक्य आसल्यार गोंयच्यान 1-2 कूक व्हरचे आनी आठवड्याक निदान एकदां तरी तांकां गोंयचें जेवण दिवचें, ही म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा।